संविधान धोक्यात म्हूण गोंयच्या आर्च बिशपान काढलं ते पत्रक येता त्या लोकसभा वेंचणुकेक लागूनच नायजेरियन, रशियन, युरोपियन टुरिस्टांच्या उपद्रवाचेर आर्च बिशप केन्ना उलयतना दिसना म्हूण हिंदू संघटनाची खर प्रतिक्रिया. 7व्या राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशनाच्या समारोपाच्या पत्रकार परिशदेंत फुडाऱ्यांनी चर्चेच्या पत्राक जाप दिली. संसदेन भारताक हिंदू राष्ट्र म्हूण घोशीत करचें, देशभर गो हत्या बंदी करची अशा थारावूय अधिवेशनान घेतल्यात. गोवा में 2-3 दिन पहले ही आर्च बिशप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गोवा का, हमारा देश का जो संविधान है वो खतरे में है. इस अधिवेशन की एक भावना ये है कि यदि इस प्रकार की भावना यहाँ रखी जाती है कि संविधान खतरे में है, तो सबसे पहले गोवा का विचार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाइजीरियंस आते हैं, रशियंस आते हैं, यूरोपीय टूरिस्ट आते हैं. नाइजीरियंस यहाँ आके अमली पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं. रशियंस आके यहाँ जो है अवैध बस्तियां करते हैं. यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ बलात्कार करते हैं. और ऐसी स्थिति में गोवा का नागरिक और सांस्कृतिक जीवन धोखे में है, खतरे में है. तो आर्च बिशप ने उसके विषय में भी अपनी भूमिका को रखना चाहिए. एक प्रकार से एक राजनीतिक पहल इस यहाँ 2014-19 की इलेक्शन के दृष्टिकोण से की जा रही है, और वो हमें लगता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय द्वारा इस प्रकार से विषय में चर्चा किया जाना धार्मिक सौहार्द को या राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से भी ये सरासर गलत है. संसदेन भारताक हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करचे, देशभर गो हत्या बंदी करची असे थाराव या 7व्या राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशनात घेतल्यात. इस अधिवेशन में भारत तथा नेपाल संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुओं का धर्म, संस्कृति, भाषा एवं हित का संवैधानिक संरक्षण हो, इसके संदर्भ में प्रस्ताव सम्मत किए गए हैं. श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकाक गोंयांत येवंक बंदी घाल्या म्हूण ताचो ह्या अधिवेशनात हिंदू संघटनांनी निषेध केलो. 4 दिसांचे राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन सोंपले, मात ताका जोडून 12 जूना मेरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी रामनाथी चालूच उरतल्यो. शुक्रारा 8 जूनाक साधना शिबीर, 9 ते 12 जून हिंदू राष्ट्र संघटकांचे अधिवेशन आसतले. अधिवेशनाक भारता सयत नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेशातल्या 180 वयर हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रतिनिधी आयल्यात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. एमपीटींत अदानी कंपनी बेकायदेशीर कार्गो हँडलिंग करता म्हूण एकल्या थळाव्यान फेसबुकार व्हिडिओ घाल्लो. प्रकरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मेरेनूय पावयल्लें. ताची दखल घेवन इन्स्पेक्शन करून फुडली एक्शन घेतले म्हूण मंडळाचे अधिकारी सांगतात. असल्या गजालींचेर खंय एमपीटी आनी सरकारी यंत्रणांचें लक्ष आसूं जाय. जागतीक पर्यावरण दिसाच फेसबुकार हो व्हिडिओ व्हायरल जावन कागाळ जाल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी थंय इन्स्पेक्शनाक पावले. रिपोर्ट केल्या उपरांत खंय फुडली एक्शन घेतले. आयज हिंगा फाटल्यान हेचो अदानी पोर्टाचेर फूल इल्लीगल काम चालू आहा. जे तांकां एनवायरनमेंट क्लियरन्स ना, तांकां मुरींग डॉल्फिनाचेर कार्गो कोल हँडलिंग बंद केलां, तांचे एनवायरनमेंट क्लियरन्स ना म्हणून. तेच काम थिंगसान हिंगा येवन बोट भरता लावन क्रेनीन बार्जीन कार्गो देंवयता. म्हणल्यार दे आर डुईंग द सेम वर्क वॉट इज सपोज टू बी डन ऑन द डॉल्फिन, दे आर डुईंग ऑन द बर्थ. म्हणल्यार हिंगा न्हू थिंगा पूण कोत्तले आमी, हेच जालां तेंगेलें. कशें लोडींग करपाचें, कशें अनलोडींग करपाचें, तेंचे मॅकॅनिझम यूज करपाचें तें. तांकां कन्सेंट खंयच ना कितें तेंच्यांनी शिपारसून ट्रान्सशिपर यूज करून बार्जीन लोड करपाचें खंयच ना. आनी टोटल एक वायोलेशन. आनी हें वायोलेशन एनवायरमेंट डे जे आमी सेलिब्रेट करता ते दिसा घडलेलें आसा. हे चॅक्स कोणी करपाचे? हे चॅक्स गोवा पोल्युशन बोर्डान करपाचे जे तांकां कन्सेंट दिता, एमपीटीन करपाचे जे तेंचे प्रमायसीस ते आसा. हे सपोज हे करूंक पावना जाल्यार हेंच्यानी ते कन्सेंट दिवंकूच जायना. आमी एक लोकल मनीस हांगा, लोकल मनीस वचून हे आयडेंटिफाय करता आनी लोकांच्या समोर हाडटा बाबा हे वायोलेशन जाता. आनी हेका लागून फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां कितें मॅक्सिमम वास्कोन पोल्युशन जावन कित्याक वाडल्या. दीज आर द रिजन्स, हे सगळे रिजन्स ताका लागून. कंप्लेन केल्ली रिगार्डींग हँडलिंग ऑफ द कोल एट अदानी. सो रिगार्डींग दॅट फ्रॉम बेसल टू बार्ज लोडिंगाची. सो काल कंप्लेन येयल्ली. सो ते रिगार्ड्स टू दॅट टुडे वी हॅव डन इन्स्पेक्शन. सो विल वॉट एवर फायंडिंग्स आर देर, विल पुट इट अप टू द बोर्ड एंड विल फॉरवर्ड इट टू द बोर्ड फॉर नेसेसरी एक्शन. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.